आधार कार्ड 100% लोकां मेरेन पावचें म्हूण गोंय सरकारान सरकारी हॉस्पिटलांनी निकत्या जल्मल्ल्या भुरग्यांचें आधार रजिस्ट्रेशन सुरू केलां। ही सुविधा 5 सरकारी हॉस्पिटलांनी आसा। आतां मेरेन अशा 346 भुरगीं आधार रजिस्टर जाल्यात। गोवा मेडिकल कॉलेज 69, जिल्लो हॉस्पिटल म्हापशें 117, उपजिल्लो हॉस्पिटल फोंड्यां 61, हॉस्पिसियो मडगांव 80, कॉटेज हॉस्पिटल वास्को 19 ही फॅसिलिटी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी पावची म्हूण सरकाराचो विचार चल्ला। आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करपाक अंगणवाडी सेविकाचो आधार घेवपाचें सरकारान थारायला। प्रायव्हेट हॉस्पिटलान सद्या आमी कवर केल्ली ना, म्हणून आमचो फेज 2 जो आसा तातूंत आमी टॅबलेट्स ऑर्डर केल्ल्यात। त्यो आमी आंगणवाडीच्या वर्करांक दितले 60 टॅबलेट्स, आनी त्यो ऑल ओवर गोवा आंगणवाडी वर्कर्स आसतले पळय तांकांच आमी तांचे एरियेंतली हॉस्पिटल्स कवर करपाक लायतले। तें पॉसिबली आमचें ह्या म्हयन्याच्या एंडाक नाजाल्यार नेक्स्ट म्हयन्याच्यान सुरू जातलें, कित्याक टॅबलेट्साची आमी 60 टॅबलेट्साची आमी ऑर्डर दिल्ली आसा आनी तांकां आमी आतां ट्रेनींग ऑर्गनायज करता वर्कर्सांक। 120 वर्करांक ट्रेन करतले आनी सायमल्टेनियसली हे 60 टॅबलेट्स काम करतल्यो। आंगणवाडी ज्यो उरल्या जवळ जवळ आतां पर्यंत आमच्या हिशोबान 70 ते 80 हजार भुरगीं अजून कवर करपाची उरल्या। तितल्याच खातीर आमची कवरेज फाटीं आसा आनी ती आमी बिफोर मार्च जायसर आमी ती सगळी कवर करपाचें आमचें टार्गेट आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।